तशेंच 13 म्हण्यारी अधिक महाधिक गोळेबाग हांगा आयल्यात. तांच्या भौमिक मिसावान पवित्रज्ञाची सकत सदा तांचेर आसून मंगळ दियेसी क्रिस्ताचे राज स्थापीत जावं ह्या पवित्र वंदनावेळी मागतात.
नितळ्याचो संपूर्ण गुप्तुनी वास्तव जावन आसलो देव ह्या देवाक आपणा भितर घेवन पवित्र ज्ञान आज देखून तांचे पासून तांच्या कुटुंबा पासून तांच्या वडिलां पासून तांच्या विकारां सहाय्य विकारां दोन शिकयलेल्या सिस्टरां टिचरां समेस्ता पासून आमी मागसो वेळ सगळ्यांनी जबाबदारी घेतल्या ह्या भुरग्यांच्या भावार्थाच्या जिविताच्या वाटाघाटी देखून आतां हे दिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या भुरग्यांक खरेंच पवित्र लागून खीर जावं दी घट जावं दी वैरागीक जावं दी म्हूण मागता नितळ काळजान हें बलिदान मेळोवच्या खातीर आमची प्रार्थना उलटून घेवया आनी बॉक्सान मागया. हांव बाकी सर्ववेदार देव आमची कापड करून आणि आमची पत्ता बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
कन्हला बाबा तुवें केल्ली बसवणी पडून तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धैर्यान आमकां भर आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचन सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक फापसल्या काळजाच्या बरी करून कायद्याक सुटका आनी बंदेन आसलेल्या मुक्ती प्रकट करून सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान बरेपण घेवचो दीस प्रकट करून रुदन करतल्यांक पुसोवंक सियोनात रुदन करतल्यांक संतोष दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक रुदनाचे मुस्तायके बदला संतोषाचे तेल दिवंक निराशे बदला स्तुतीचो शेडो घालूंक ताणें म्हाका धाडला पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली आमच्या देवाचे मण्यारी म्हूण तुमकां पसारतले सुखानासतना हांव तांकां फावत आसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये ती सर्वेस्परान आशिर्वाद केल्ली म्हूण संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळी वळखून घेतली देवाचे उदय Amen.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचा. पेंतेकोस्ताचे परदेसो दीस आयलो आसता शिरसामेस एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एका सणे कठीण जळवारे आयलेले बरी मलबार एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसतले त्या घरान भरलो. तर तांकां दिसलो उज्या सारको जिवो. तो विंगड जावन तांच्या मदल्या हरेकल्याचेर बसून रावलो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा सत्ते प्रमाणे परकी भाशांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुले त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयले हरेकल्याक आपापले भाशेन आयकताले. देखून लोक सकट थरथर जालो. तर पेद्रू इकरा जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदे भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीप दिया. नासरेचो जेजू देवान पसंत कर तुमचे मदें गांदलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आसर्या विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वण कशे आनी येवजिल्ले मांडावले प्रमाणे ताका तुमच्या खातीर केल्या वेळार तुमी ताका अनभगत्या करना पुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. ह्याच जेजू देवान मेल्ल्यांतलो जिवन दितयला आनी आमी समेस्त त्या सत्याच्यो साक्षी. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयलो पवित्र आत्मो बापा लागच्यो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हें जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या फाटल्यान धांवन वाडट्या उदकाचो झरे उमाळटलो. आपणाक सत्मंतरांनी घेवचो आसल्या पवित्र विश्वांत जेजून अशें म्हळें. जेजू आजुनूय मायवंत जावन नातलो देखून पवित्र दिवंक नातलो. देवाचे उतरे Jesu Kristatai menjadi kau penino ani moga terbudian. Tumi Adam ku dewan berserlai pintu Michelangelo sore kai puni pole. Dewa se kusi tidur se bot moga rota ani Adam se bosan kerja punya bot kasih data. Kerja bot itu boleh nak melalui dia imas kesiasa. Untuk jiwana
पूण देवाच्या नांवान जीव आसा ताचें मोठ अशें नीट आसा आतां आमचो सगळो जीव एक जीवनांतली मूर्ती मात्र हे सगळें मनशाचें जिवन चिंत करून मायकलांजलो 16व्या शतमानांत बायबलाचे प्रत्येक उत्पत्ती ग्रंथाचो नियाळ करून आनी मनशाचें आंग कशें आसा ती एनाटमी आमचे अंगांग कशें आसा तें बरें अध्ययन करून बरे कुडी मेल्ल्या कुडींच्यो आनी अध्ययन केल्ले मनशाच्यो कुडी कश्यो केल्या देवान ताचें बरें अध्ययन करून त्या प्रमाणे तो पेंटींग करतलो आनी हे पेंटींग करतना गोड देवाचें अशें आनी आदामाचें अशें आनी ह्या गोडाक जीव पाशा जाता तें गोड एकाक लागना देवाचें गोड आनी आदामाचें गोड एकामेका लागून रिलेशन घेवप सोडना आनी दाखोवंक हो जीव दिसनातल्या रितीन देवाक मनशाक आयला पूण देव क्रियाळ जावन असोच जीव आमकां दिला मनशाच्या नाकाच्या फुडांतल्यान देवान तसो श्वास सोडलो आनी मनीस जीव व्यक्ती जालो ताच्या उपरांत सगळे मनशाक जल्म लायले आदाम आनी येवे मारिफात ही सगळी चरित्रां सर्वसांवाची आमचे कडेन आसा पूण आज आनी एक फावटी देव जेजू क्रिस्ता मारिफात तसो श्वास आमचे थंय फुंकता जिवन जाल्लो क्रिस्त अपोस्तलान दिश्टी पडिल्ल्या वेळार तांचेर ताणें तसो श्वास सोडलो आनी म्हळें गे या पवित्र आत्म्याक कोणाची पत्तां तुमी बक्षिता ती बक्षत आनी कोणाची पत्तां तुमी बक्षिना ती बक्षाशिना एक मिसांवी दिलें एक देवाचो श्वास तसो जीव ताणें परत आमचे थंय फुगलो आमी नवी मनशां जावन आमी जिवंत आसा तरी तो नवो जीव सर्तीचो जीव आमी बेजय जाल्यार पवित्र म्हणजे आसलो हेजे वांगडाचें वाचप तुमी आयकतले जो आमच्या वांगडांतलो 7वो अध्याय जेजू म्हणटा कोण तान येयला तो पिवून दी तो येवन दी म्हजे साठी कोण तान येयला आनी म्हजे लागचें पिवून दी सत्मंतलेच्या काळजांत तावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो कोण सत म्हणटाली तांच्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो उदाक पवित्रत्वाचो एक गुट एक सवार गुट आसा तुमी जाण पागो उजो हाच्या दुसऱ्या वाचतान तुमी आयकलें उज्याच्या जिवाच्या रुपान ह्या माथ्यार हात दवरचें एफेसांत आनी सामारियांत अपोस्तलान माथ्यार हात दवरून मागलेलें ह्या दियोकोनाचे वेळी ते 7 जाण दियोकोन जेरुसलेम तांच्या माथ्यार हात दवरून मागलेलें पवित्र आत्मा दिवच्याक बोट आमारी फात जेजून म्हणलें हांव जर देवाच्या पोटान देवसाक घालयता बोट पवित्र आत्म्याचो अधिकार दाखयता तशेंच जेजूचेर पारव्या रुपान आयिल्लो पवित्र आत्मा दुसरी रुपां आसा पूण प्रमुख जावन श्वास जेजूचो श्वास तसोच जीव आनी तो आमकां उपकार रुपारी दिता हाच्या वांगडा कोण सत मानता ताच्या काळजांत वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो उमाळून पयले गेल्यो ह्यो झरी हें उदक म्हळ्यार कितें सामारिकान स्त्रिये कडेन ताणें सांगलें बाये हें उदक कोण पियेता तो परतून तान येता पूण हांवें तुमचें उदक कोण पियेता तो ससनाक ताणें वचना सायबा हें उदक म्हाका दी म्हणून तिणें म्हणलें म्हाका हें दी उदक आनी ताच्या उपरांत तिणें सत मानलें आनी तीच जेजूचो संदेश करची अपोस्तल जाली तिणें हेरांक ती पवित्र आत्म्याचें देणें लागच्याक कुमक केली आज ह्या भुरग्यांक सोमियान दिसना तांचेर तसो श्वास सोडटा आज उज्याच्या रुपान पवित्र आत्मा येवचो ना पूण आज हात दवरले मारिपाक माथ्यार हात दवरचे मारिपाक बोटान पवित्र तेलान क्रिस्माच्या तेलान गुर्त काडचें मारिपाक पवित्र आत्मा ह्या भुरग्यांक येता आनी दीस वेतना ताचे ती फळां दिसतलींच जर तर ती सत मानता ती फळां दिसतलींच थोडो ताणें सांगली 12 फळां 7 देणी आनी 8 विशेश देणी खंडीत दिसतली
तांचे मार्फत ही भुरगीं नांवां अजापां करून सकतलीं. हेरांच्या काळजांत पवित्र आत्मा उमाळून उंचे बरी करतली. जशें पावसांत गुड्याच्या मुळांत झरी उमाळटात आनी वाळ जावन वाळटात, तशें ही भुरगीं आसत मानतात ती हेरांक पवित्र आत्मा दिवचें देवाचें हातेर जातालें. पण तानेला तो म्हजे सती येवन दी आनी दिवन सतमंत्र्याच्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आनी त्यो आनी एकल्याच्या काळजाक पावून थंय त्यो उमाळटल्यो. हेरांक ती दिवच्या. म्हळ्यार भुरग्यांक देवाच्या कामांत तुमी आज भितर सरतात आनी तुमी हेरांक जीव दिवपी सोम्याचो जीव दिवची हातेरां जातल्यात. ताच्या उतराचो सुगंध प्रसार करची. सोम्याचो परमळ जाल्यार आज परमळीक केन्ना तुमचे खुर्साचो दूख काडटात. घे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची ती मोर तुमचे पडटली आनी तुमी हेरांक सोम्याचो आत्मो दिवची हातेरां जातल्यात. सोम्याचो परमळ जावं सोम्या कितें, ताच्या उतराचो सुगंध प्रसार म्हळ्यार कितें तुमी पवित्रतेचें चरित्र वाचा. थोड्या साता भक्तांची जिणी वाचा. त्या मनशा मार्फत कितलें बरेंपण जालें. आमच्या गांवचे थोडे सांग. हे आमच्या गांवांत जल्मून परती गांवांत मिसांव केले आसात भारतांतले साबार जाण. आनी ह्या मनशा मार्फत ते खंय जर गेल्यार ती थंयसर कांय तरी जिवाळ जालांच. तुमी पळयशात जाल्यार आमचो पाद्राक अडविंसी साबार फावटी गेला. सामे आमचे 6 जाण पाद्र्याक गेले. मिशनरी जावन आसात थंय. आतां 2 जाण रजे गेल्या. त्या 6 जाणांनी वचून कितें नांवां केलीं. आमची सिस्टां गेल्या आनी ती गेल्यार थोडीच सिस्टां गांवच बदलिला वचून ताणें. बंजर मरणभुमी कशी आसा, रेवाळ माती. ह्या मातयेचेर कांय जळां समेत पिकलां ना. कांडी येती थोडी जळां. खंयसर क्रिस्तांव येतात ती, खंयसर नवो जीव येता. बदलावण जाता. आनी तुमी वचून पळयल्यार कळटा 10 वर्सांनी ह्या 20 वर्सांनी एक फिरगस्त आपण जावन कितें जाता. हांगा एक काळ आसलो बेंदाबूर कुलपोलो गांव. त्या कालिजागे त्या नांवाचें अर्थ कसोय आसा कालिजागो. पूण आतां कितें बदलावण. क्रिस्तांवांची हाजरी. खंयसर गेल्यार 2 या 3 क्रिस्तांव खंयसर येतात ती थंयसर नवे जावन येताच. तांकां देवाचें आमच्या मार्फत करचें. सोम्याचो सुगंध प्रसार करचें. दुसरें सोम्याचे सैनीक जावन उलयताना सांगलें आमी सोम्याचे सैनीक जाता. ताणें दिल्लो वावड राखून व्हरता. ताच्या वांजेलाक आमी बद्द जावन आसता आनी कोणेंच ह्या वांजेलाच्या विरोध अपमान करनासले राखून व्हरता. वावड राखून व्हरचें. वावड सारकें शिकोवचें. दोतोन शिकोवची. हेरांक समजोवचें वांजेल तांकां तुमचें. कोण वांगडे उलयता ताका दिवचें. मोगान झुजून न्ही, मारामारी करनी. आनी तिसऱ्यान हेरांक आमी प्रेरण जावचें. क्रिस्तांवाचें काम प्रेरण, इन्स्पिरेशन. इन्स्पिरेशन फॉर गूड लायफ. आमी हेरांक एक प्रेरण खंयसर आसतलें. यू बिकम एन इन्स्पिरेशन. तूं काम करच्या काळात इस्कॉलांत मार्केटींत खंय आसतलें तूं एक प्रेरण. बिकॉज गॉड्स स्पिरीट इज वर्किंग इन यू एंड थ्रू यू. Remember these catchwords that you are the aroma or perfume of Christ. Tumi somyacho परमळ. Tumi somyache सैनिक. You are the soldiers of Christ to defend and propagate the faith of Jesus, His mission in Father, in the Son, and in the Holy Spirit. Plus, you are also offering your own life as a spiritual sacrifice. Wherever you are, there's going to be change. It has to be. Because you are going to communicate the Holy Spirit. You are going to give the Holy Spirit to others. You receive and you give. Through your prayers, through your intercessions, through your good life, and I call it inspiration. Inspiration. You inspire, you
to send the Spirit there. There is a Spirit word there, inspired. May God help you. Remember these three catchwords: to be the perfume, to be the soldier, and to be the inspiration. Atam sobawa kusarya, kubiraya, kudastola azami, hau, wayuktik terang sobawa kusaka hau mereka. Seitan, आणि त्याच्या सगळ्या करण्या आणि बोलवण्या तुम्ही पाठ करता सर्वपत्र बाबा सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रचणारा तुम्ही सत मानतात येशू ख्रिस्ताचो एकलो स्फूर्त अंतर येतान जल्मलो ताणें स्मरण ससले ताणें केलो तो मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन केलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला हे आमच्या सम्याक तुम्ही सत मानतात पवित्र आत्मो सर्वेस्परान जीव दिता दर तांचेर देवलो ते परी आज किरावणे संस्कार वरवीं तुमचे ते प्रत्येक तरान येता ताका तुम्ही सत मानतात कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता भक्तांचे मोक्षणे कुडीचे जीवन पावन आनी सस्नाचे जिवीत तुम्ही सत मानतात हो आमचो भवाट तोच पवित्र सभेचो भवाट तो उसारून आमकां व्हडवी आनी अभिमान भोगता आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्त सभे आमेन. मुगार भाव भयणीनो देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं आपल्या साकरांक आनी साकरणीक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपली भरती केली. तांचेर आपल्या पवित्रत्म्याक धरून तांचो भावार्थ तीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागो म्हणून देवा लागीं मागया. आज तुमचे हात तुमचे विस्तार करता पवित्रत्म तुमचे येवच्या सर्व देवा आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक आनी साकरणी पातकांचे सुटोवन तुवें पुनर्जीवन दिलाय. तुज्या पवित्रत्म्याक तांचो शारोती करून पाटय जाणबाय आनी गिन्यान बोध आनी गटाय समजणी आनी भक्ती तांकां लावय आनी तुज्या विरांतेन तांकां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
Why
मुगा भाव बहिणीनो पवित्र आत्म्याने प्रवाद केले गुरु सांगितले मोहन कांदीला केसरी एका मनान आमच्या सर्वपुरीचा बाबा तुला लागला दयाळ बाप्पा, फ्रान्सिस आमच्या बगैर बाप्पा, पीटर पावल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सोमेश गोळी बाप्पा बराबर पवित्र आत्म्यावरवी एकवटेली पवित्र सभा भगवंताच्या आणि मोगाच्या एकवटान सोमी भक्तान येसे वाढत वसोन आम्ही मागता तुमची जबाब दयाळ बाप्पा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे. सोमेश मनीस एका देवाची रचना आणि भुरगी जाती खातीचो आणि देशा राष्ट्रांचो भेद नासतना एकामेका भाव बहिणी म्हणून ओळखून देवाचे राज्य म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आणि संतोष खऱ्या मनान सोदून कृपा आणि आधार दिवून मागता. आमकां तुज्या भुरग्यांक वावरतान ल्हान व्हड केल्ल्या आमच्या आवय बापायक आनी बदल बदलले उतरांनी लेखी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून तांकां उमेद दी म्हूण मागता. सत्यवान बाबा तुझ्या भगवंताची जन्माय आमच्या जिणेंत आपणाव भगवंताची शिकवण शिकयल्ल्या विधानांचो आनी सर्व शिक्षकांचो आमी उपकार पावता आनी तांच्या मिसावान तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. तुझ्या पवित्र आत्म्यामार्फत आमकां तुवें बाबातान तीर केलाय. हो बाबा, तुझ्या राज्याची घुट आख्या संवसारात धैर्यान आनी तुज्या मोगान सर्व भाव भयणी प्रसारूंक तुका लाभे म्हूण मागता. मोवाळो बाबा, विवेक पिढीक वळख जावन वस्तूंच्या भावा भयणी बरी भलायकी तांच्या एकसुरपणांत आनी कश्टांत तुझ्या पवित्र आत्म्याची मजत दी म्हूण मागता. काकुदार बाबा, आमच्या फितूरच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर हाती घेतली सर्व योजना तुका समर्पिता. तुझ्या कृपे वेसावांनी ही सर्व आमची कामां पोतांत आमच्या दिशेन वावरूंक सर्व फितूरकारांक तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता.
तेव्हा तुवें तुज्या पुता जेजूच्या जल्मांत पवित्र करून दिलोय आनी तांच्यानी तांचो अधिकार सरी केल्या वरवीं तो एरा भावार्थ्यान दिवन तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमची मागणी आयक. भावार्थ प्रसाराचे सुरवेळ केली तशी आतांय भावार्थ्याच्या काळजांत तुजें काम फुडारी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. Thank
बगाड बाबा आपल्या मरण आणि पुनर्जीवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें त्याच मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गवाही दिवंक फावो ते तुज्या पुता तुज्या दयाळपणी शांती पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवपासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन पासून फावो हो कायदोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो हर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी वांटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी भक्तीन तुजी साखरी करून कश्टार कडेन तुका उलो मारूं सुखा संतोषाने तुका दिन वासूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी शुभम देणी तिका तूं दिताय निरंतरी देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या पुता भक्तां सांगाती सर्गाक तुजे उलासता सगळी आनी जे महिने गायतात नित्य काळी तुमचे पासत समर्पणची तेच करी जेवण जाता आसतना काच घेतली कमरान दिन बसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावुरतलें हे म्हज्या उदासाक करा वावरतो सोडून बरगतुया तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा अत्यकृतमेश्वर विस्तरल्या तुझ्या पवित्र उपन्यास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवान बाबा विठ्ठल भगवान गोडी बाबा आणि सगळे यासाठी वर्गा बराबर तिका प्रतिभा तो वाढवे. पुनरुज्जीवन सोबत सोबत मरण पावल्या आमच्या बाबा गोडीची काकून कर. तांकां आणि देश त्याच्यातील मरण पावल्या सुबेस्तांक तुझे परिसरीत मुखावर वळून बघोकर. आम्हा सुबेस्तांनी दया कर म्हणून मागता. हांव वाहून येवपाच्या माये संगाती भगिनी सुचोली सोबती भगिनी तुका आनी सर्व काडे तुका मानवऱ्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्माच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या संगत तांची महिमा गावून आमकां येशू क्रिस्तांक तुका आवडले. Yas Jesu Yas Jesu Sangata Yas Jesu Tei Povitratmecha Yempona Sarpodvedar Bapa Sarvandanani Vaivautuka Sasnacha Sasna. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिव्य म्हणया. सर्वेस्वरा सर्वायकांती आमकां दिवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सगळींच्या मागण्यांच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशांतरीक केल्यांत आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्पाकांती सुदाई आनी सर्व आकांतांती वाटाय. समेत जेजू क्रिस्ताचे तुज्या गर्भता म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिलेर कोडान सांबाळ. तुझी येत्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक क्षमेची शांती सदां घाल. तुमचे सगळे आसो एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्या ती सुभाग. Jesus,
प्रार्थूया. सर्गीच्या बाबा सांगतात पवित्र आत्म्यान मागल्याय आणि तुझ्या पुत्राच्या कुडी रक्तान बसल्याय ही तुझी बरी या उत्तम देण्याच्या गटाय सगळ्या अडचणीचे जैत करून आपले पवित्र जिणे तुझ्या सभेक संतोष देऊन पावो आणि त्यांच्या ख्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रीतिमगाच्या करण्याने तुझी सभा पृथ्वीचेर वाढत तू वसो हे आम्ही मागता तुझ्या पुत्रा येशूचे नावी.
Most Reverend Bishop, esteemed parish priests, religious sisters, family and friends. Today marks a significant milestone in our spiritual journey as we stand before you, deeply humbled and grateful on the occasion of our confirmation. This sacred sacrament is not just a ceremonial rite, but a profound moment of commitment and affirmation of our faith. First and foremost, we offer our heartfelt gratitude to the Almighty for His unwavering love and guidance throughout our life. It is through His grace that we stand here today, ready to embark on the next chapter of our spiritual growth. I, on behalf of my friends, would like to extend our sincere appreciation to Most Reverend Bishop Peter Paul Sudama for presiding over this solemn ceremony and for imparting upon us your blessings and wisdom. Your presence, your excellency, fills this space with grace and reverence. We are truly honored to receive your guidance. We are immensely thankful to our parish priest, Reverend Father Vincent Montero, whose steadfast support and pastoral care have been a source of strength and inspiration to us. Alongside him, we also express our gratitude to Father Lawrence Coutinho for his dedicated leadership in planning and coordinating this memorable day. To the Reverend Fathers, Father Vivian, Father Arun, and Father Denzel, we extend our heartfelt thanks for your invaluable guidance and teachings throughout our confirmation classes. Your wisdom has enriched our understanding of the faith and deepened our spiritual connection. A special acknowledgement is due to our catechism instructors, Sister Lud, Sister Rina, and Mrs. Mercer, whose tireless efforts and commitment have shaped our faith journey. Your dedication has instilled in us a profound appreciation for the teachings of the Church. I cannot overlook the uplifting choir led by Mr. Oswald de Souza, whose melodious voices have elevated the sacred occasion with joy and reverence. Your music has touched our souls and added to the sanctity of this moment. To Mr. Oswald, the photographer, we extend our gratitude for capturing the precious moments of this day. Your artistry ensures that these memories will be cherished for generations to come. Lastly, but certainly not least, we want to express our deepest gratitude to our parents and relatives. Your unwavering love, support, and prayers have been the cornerstone of our faith journey. Your presence here today fills our heart with joy and gratitude beyond words. In conclusion, we are profoundly blessed to be surrounded by such a loving and supporting community. Each of you has played an integral role in shaping our faith and guiding us on this journey. As we have received the sacrament of confirmation, I pray that God continues to bless each and every one of us abundantly. Thank you one and all from the depths of my heart. आपल्या क्रिस्त भवनांत तीच रावून पवित्रात्म्याच्या देण्याने बरोवन आपल्या जिवेक क्रिस्त सारकें करूंक आनी आपल्या गांवांतली जिवेक मुखांतर क्रिस्ताची वळख घरांत दिवच्याक आज 120 भुरग्यांक तिरवणीच्या संस्कारा मुखांतर विशेष कृपा आमच्या गोडे बाबाने लाभाशे केल्या. ह्या देण्या पासून आमी देवाक दिन वाचतना पिरगस स्वीकार सहायक पिरगस स्वीकार क्रिस्माची भुरगीं आनी तांची वडिलां तशेंच पिरगस कुटुंबापेण दिन वाचे काळजान आमच्या गोडे बाबाचो उपकार पावता. मंगळूर डिसीच्या विसावांत देव बाप सदां तांकां पवित्रात्म्याच्या ससायन भरून दी आनी तांच्या विसावांत फळाभर करून मागता. पिरगरीचे बिगार पिरगरीच्या लोकांच्या आत्मीक बरेपणा पासून कडमेत नासतना वावर करतात. 120 भुरग्यांनी तिरवणाचो संक्रमण घेवंक बाबांकान वाडोवंक तांणी घेतलेल्या मेहनतीक आमी आभारी जावन आसा. तांचे सगळे तिरवणाचे दोतोर शिकोवन बाबा ताच्या सगळ्यांनी भुरग्यांचे मत बुजवणाऱ्या सहायक बिगार बापांक दर म्हयन्याक टिचरांक देव बरें करूं. आज पिरगस कुटुंबाच्या 120 भुरग्यांनी तिरवणाचे संस्कार घेतलेल्या भोवता दिसा ह्या संभ्रमांत साक्षीदार जाल्ल्या तुमच्या
सर वाचो मोगाचो पिरगसकरांचो देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तुमकां आगाणी करपेन बरो दी म्हूण मागता सोमेस्तांत देव बरें करूं. म्हज्या परतेन आज पिरावणीचो संस्कार घेतलेल्या भुरग्यांक उपासकांक शाबास म्हणटा. आमचो वावड मोलादीक जेजूच्या रक्तान बापान आमकां दिलें. जेजूच्या रक्ताचें मोल दिवन ताणें आमकां सांगाता हाडलां. देखून मोगाच्या भुरग्यांक हो मोलादीक वावड सदांच जळटो सांबाळा. जशें पस्कांची वात जळटा तशें तुमच्या काळजांत वावड तसो उजो पवित्र आत्मसो सदां पेटलो आसा. तुमच्या घरच्याक संतोश दिया. तुमच्या वडिलांक तुमकां पळयत आसतना दादोसकाय जावं. तुमच्या सैऱ्यांक तुमच्या शेजारच्यांक तुमकां पळयत आसतना कितलो बरो भुरगो कितलें बरें भुरगें म्हणल्यार अभिमान भोगोंदी. आज तावन ही नवी वाट तुमी करतात. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान चलची ती तुमकां खंडीत उसल्या हंता यशस्वीक पावयतली. जिणेंत दीस तुमी निराशा जाय अशें पवित्र आत्मा तुमकां आदार दितलो. सोम्याचो आदार सदांच तुमच्या सुदाराचो सावकांचो लोकांचो केलेल्यांचो गायन मंडळीचो वेदी सेवकांचो वडिलांचो प्रत्येक जावन तुमचो सोमेस्तांचो एका सुत्रान उपकार पावयता. सोमी देव तुमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं. सदां निमाणे आशिर्वाद. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. देव बाप उजवाडाचो दातार ताणें जेजूच्या आशिसांची मना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकां तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून दिसांचेर जिवा रुपान दिश्टी पडलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट वस्तूंक म्हणून आनी ती आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करूं. एकच भावाक विसारून परगटून वेगवेगळ्या मनशांच्यो बसो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावांतल्यान तो तुमकां कीड करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां मुर्वशनांत रेखतात ताका रूप बघून तुमी पावो. आनी सर्व भेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आज उपकार पावता आनी आज तुमच्या भुजांचेर हात दवरल्यात. तुमच्या वावडटांत तुमकां कांय वांटो आसा म्हूण सांगला. तांचो उपकार पावता. वचून येया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.